कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादोसांची निरंतरी वाडोवन आसची मांची ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची. कोंकणी तसले एका ल्हान भाशेंत व्हड एक दाखलो घडटा. 250 म्हयन्याची निरंतरता 250 म्हयने खळानासतना कार्य सादर केल्लो दाखलो आज माणसभाण घडटा. 2002 जेनेर 7 हांव सुरवातून 20 वर्सां 10 म्हयने हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा सांजेच्या 6:30 वरार खंयच्याय कारणान एका खिणाची गळाय नासतना निरंतर एका वरनी एक उंच एका वरनी एक वेगळी आनी विशेष सांस्कृतीक कार्य सादर केल्यांत. सुर्यापोंदा आनी दर्यावयर आसच्या खंयच्याय कोंकणी कलेक जात मत बोली आनी गडींच्यो अडखळी नासतना कलांगणांत उक्तो अवकाश दिला, कित्याक हें कलेचें आंगण. आनी आज कोंकणी मायेच्या कुरवार सोबोवंक 11 नवीनच मोतयां तयार केल्यांत. अपूर्बायेच्या उतरांनी विणलेली, सुमाधूर संगीताच्या सुरान सोबलेली आनी गायनाच्या नदान फुल्लली ही पदां आयच्या सांजेची सोबाय सडयतली, तुमच्या काना मनांक दनयतली, आत्म्याक पिसवयतली. तशेंच संगीत विशारद रोशन मार्टिस हांकां अंतरराष्ट्रीय संगीत दिसाचो सन्मान हे वेदीर फावो जातलो. ही सांज सोबोवंक आयिल्ल्या सर्व माणसभाण प्रेमींक मोगान आनी मानान बरो येवकार मागता. आनी आतां हे मांचेक गांठ मारून चलावण दिता बाब अरुण पालीमार. सावदीत आसल्या गांवांत आंगण कोंकणीचे रियाद संस्थो स्थापून कोंकणी बोंदेर उबोवंक निरंतर प्रयत्न करन आसा. माणसोबणाच्या वावराचो व्हड अभिमानी तो. ताका गुरकार अध्यक्ष आनी कार्यदर्शीन वेदीक आपूण हाडिचे म्हूण उपकार मागता. अरुण बाबाक अध्यक्षान फुलांचो मान पाटेजी म्हूण उलो दिता. देव बरें करूं तुमकां. आनी आतां हे मांचेचे सूत्र संचालन करूंक फुडें येता कॉमेडी कंपनीचो कामेली, तुळू तशें कोंकणी माचयेचो उस्ताद. हास्य प्रकाराक नवो जीव दिल्लो नेविल वेगस याने नेल्लू परमनूर. देव बरी सांज दिवं सुमेस्ता. माणसोबाण म्हळ्यार कितें म्हणा नाकात आमी नेणाव. उतरांक आनी संगीताक सैरीक घडोवन कोंकणी लोकां मोग जोडून कोंकणी बोंदेर संवसाराच्या उंचल्या शिखराक उबोवच्या इराद्यान कोंकणीच्या उर्बेवंत महान मनशांनी ओंपून वाडयलेलो संस्थो माणसोबाण. कोंकणीचे रित्रेंत धाकल्या बगलेन धाकलेर आसून कोंकणीच्या उदरगतीक कमर बांदलेलो एक मात्र संस्थो माणसोबाण. फाटले 21 वर्सांतावन 250 म्हयन्याळे मांच्यो निरंतर कळा नासतना सादर केल्ली कीर्त ती माणसोबाणाक मात्र फावो जाता. चरित्रेच्या वाटेर माणसोबाण संस्थो कोंकणी मायेच्या मुकुटाक रंगाळ पाखां आनी मोलादीक तिखां बसयत आयला. ह्या मदें मोग दिलेल्यांक काळजान मानाचो जागो दिवन पांय ओडलेल्यांक प्रचाराचे प्रतिनिधी म्हणून लेखून माणसोबाण फुडें चलत रावला. आनी आज 250व्या म्हयन्याळ माचयेर ह्या वेदीर सादर जातात नव्यांतलीं नवीं उतरां, नव्यांतले नवे ताळे, नव्यांतलें नवें संगीत आनी तींच आयचीं नवीं मोतयां. अमर कवी चाफरा बाबाच्या चरणी प्रणाम करून माणसोबाण मालगडो खांबो बाब एरिक कोजेरीचें बेसांव मागून हें कार्य सुरवात करच्याक तुमची कबलात मागता.
नवी मोतयां शिंकलेंतलें पयलें पद लिखलां आनी ताळो नेटयला. मदर तेरेजा ब्रास बँड होन्नावर हाचो मालक तशेंच बँड मास्टर. माणसोबाणान दिवचो करवाल घराणे कलाकार पुरस्कार 2011 जोडपी, पदां घडपी, नाटक रचपी आनी एकलो उंचलो संगीतकार बाब जेम्स लोपेज होन्नावर हांणी. सरस्वती न्हंयच्या सुळसुळ्यांनी कोंकणी भास जल्माली खंय अशें चाफरा बाबान सांगलो उडास म्हाका. कवी, साहिती आनी संगीतकारांनी कोंकणी भाशेक दिल्ली देणगी जायती आसा. पूण साद्या लोकान आपल्या घरांनी कोंकणीच उलोवन कोंकणीक उस्वास भरलोय आसा. ह्या मदें माणसोबाणान कोंकणी बंदेर संवसाराच्या उंचल्या शिखराक उबयल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली आटापचें पद गायन करच्याक पद घडणारान आपल्या दुवेक विंचलां. ती सोद 5 रनरअप MT मायक्रो म्युझीक पंगड आपल्या भावा संगी मेळून ती चलोवन व्हरता. सोबीत ताळ्याची गांवान होन्नावरची ट्रिजा लोपेज होन्नावर. पद आसा मनशा कुळाची सृश्टी. मनशा कुळाची सृष्टी कोंकणी भास ही बनती. मनशा कुळाची सृष्टी कोंकणी भास ही भरती. माझ्या दुधांत वाढलेली मनात कंसलेली अभिमानाची भास ही कोंकणी. मोवाळ भास ही कोंकणी. मनशा कुळाची सृष्टी कोंकणी भास ही भरती. मनशा कुळाची सृष्टी कोंकणी भास ही भरती. माझ्या दुधांत वाढलेली मनात खचलेली अभिमानाची भास ही कोंकणी. मोवाळ भास ही कोंकणी. संतोष भरीत हे उमाळे कोंकणी भासेचे सरुले. संतोष भरीत हे उमाळे कोंकणी भासेचे सरुले. देवाच्या नावान वंदन पाठोवचे कोंकणी फुडार बांधून हाडचे. कोंकणी फुडार बांधून हाडचे. वंदन अभिनंदन कोंकणी भाषेक वंदन. उल्हास हार्दिक उल्हास कोंकणी मायेक उल्हास. वंदन अभिनंदन कोंकणी भाषेक वंदन. उल्हास हार्दिक उल्हास कोंकणी मायेक उल्हास. नीचे दिगेर दर्या तडी मोत्यासारखी कोंकणी उदेली. मायच्या पालवांनी आमच्या घरांनी उलोवन गावून कोंकणी वाचलेली. नीचे दिगेर दर्या तडी मोत्यासारखी कोंकणी उदेली. मायच्या पालवांनी आमच्या घरांनी उलोवन गावून कोंकणी वाटलेली. कवी साहित्याची सामर्थी कोंकणीची ही उदरगती. मुजी तुझी जाला संस्कृती. वंदन नंदन कोंकणी कवी तुका वंदन. उल्हास हार्दिक उल्हास कोंकणी साहित्यिक उल्हास.
विश्वविख्यात माणसो भाणान कोंकणी संस्कृतीचे बळ वाढला मंगळूरच्या प्रख्यात कलांगणात कोंकणी पुनर्निर्माण झाला विश्वविख्यात माणसो भाणान कोंकणी संस्कृतीचे बळ वाढला मंगळूरच्या प्रख्यात कलांगणात कोंकणीचो मोगमय पास उरपा मुखल्या पिळगेक जावं ती कुरपा अमर जातू कोंकणी पुत्रा वंदन अभिनंदन मांडसो भाण तुका वंदन उल्हास हार्दिक उल्हास कोंकणी फुडाऱ्यांक उल्हास मनशा कुळाची सृष्टी कोंकणी भास ही वर्ती मनशा कुळाची सृष्टी कोंकणी भास ही वर्ती मायच्या दुधांत वाळलेली मनांत कचलेली अभिमानाची भास ही कोंकणी मोळ भास ही कोंकणी संतोष भरीत हे उमाळे कोंकणी भासेचे सरुले संतोष भरीत हे उमाळे कोंकणी भासेचे सरुले देवाच्या नावान वंदन पाठोवचे कोंकणी फुडार बांधून हाडचे कोंकणी फुडार बांधून हाडचे वंदन अभिनंदन कोंकणी भाषेक वंदन उल्हास हार्दिक उल्हास कोंकणी मायेक उल्हास वंदन अभिनंदन मांडसो भाण तुका वंदन उल्हास हार्दिक उल्हास कोंकणी मायेक उल्हास कोंकणी मायेक उल्हास कोंकणी मायेक उल्हास देव बरें करूं देव बरें करूं बाय ट्रिजा लोपेज तुमी हांगासर सकयल मांडलेल्या वेदेक वेचें माणसोपण सुगुरकार बाब एरिक उजेर तांचे हातीन गौरव असो गुलाब तुमी स्विकार करचो तशेंच पदांचो घडणार बाब जेम्स लोपेज हो नांवार तुमी आमच्या मोगा पाकळ्यांनी फुल्लोलो गुलाब स्विकार करचो देव बरें करूं बाब एरिक उजेर यो दुसरें पद उतरां ताळो आनी गायन करता 31 पदांचे आल्बम 21 कंतारांच्यो कवळ्यो 50 वयर व्हिडिओ सॉंग्स कोंकणी परजेक अर्पिल्लो विशिश्ट कलाकार तो संगीतकार मात्र न्ही एक बरो नट सयत जायत्या नाटकांनी आनी टेलिफिल्मांनी ताणें नटन केलां येवच्या जनेरान 22 तारखेर तांची 110वी संगीत सांज मंगळूरच्या कापितानियो उक्त्या मैदानार सादर जावची आसा आनी तो आसा यॉडलिंग किंग मेल्विन पेरीस ह्या संवसारांत आमी जल्मोन येताना उस्वास मात्र घेवन आयिल्ले हांव जल्मोन येताना हाडलेलो उस्वास सवेताना आमकां फाटीं व्हरूंक जायना तर संवसारी घडामोडींनी नितीन ह्या अनितीन जोडलेलें दिरवें मोरताना कशें व्हरता हांव व्हरून वेता हांव तर एकच गजाल संवसारी जिणयेंत आमी जोडलेलें नांव मात्र ह्या सलिसांवाचेर विणलेलें पद जिवीत मनशाचें
ताणेच दिल्ल्या श्वासान हक्कान जिवचे या विशाल संसारान पयण हे आमचे ताणेन मियारलेल्या दिसा मरणान संपोवचे जिवीत मनशाचे देणे देवाचे ताणेच दिल्ल्या श्वासान हक्कान जिवचे या विशाल संसारान पयण हे आमचे ताणेन मियारलेल्या दिसा मरणान संपोवचे जिवीत मोडलेले दिरवे मोगामय पासाचे कुरवे बरे वायट हांगाच सांडून मातयेंत लिपचे चिंतनान शब्दान करणे शिस्तेन जिवून मोरचे फोंडार न्हय बाबा नांव लोकाच्या काळजांनी सोबोवचे जिवीत मोडलेले दिरवे मोगामय पासाचे कुरवे बरे वायट हांगास सांडून मातयेंत लिपचे चिन्नान शब्दान करणे शिस्तेन जिवून मोरचे फोंडार न्हय बाबा नांव लोकाच्या काळजांनी सोबोवचे राग जित्त हांगार मोसोर नाकारेर माव कालते जावन बक्षिया आयका ताव शर्माव स्थान मान घन दन नितीन आपणाव पुलपुत्रार पादरी दिता दिस पडते लिसाव राग जित्त हांगार मोसोर नाकारेर माव कालते जावन बक्षिया आयका ताव शर्माव स्थान मान धन घन नितीन आपणाव पुलपुत्रार पादरी दिता दिस पडते लिसाव जिवीत मनशाचे देणे देवाचे ताणेच दिल्ल्या श्वासान हक्कान जिवचे या विशाल संसारान पयण हे आमचे ताणेन मियारलेल्या दिसा मरणान संपोवचे जिवीत मोडलेले दिरवे मोगामय पासाचे कुरवे बरे वायट हांगास सांडून मातयेंत लिपचे चिंतनान शब्दान करणे शिस्तेन जिवून मोरचे फोंडार न्हय बाबा नांव लोकाच्या काळजांनी सोबोवचे पाड एक मारले तर तुझ्या उजव्या त्या पोल्यार दावो पोलो दीत कोण आयच्या ह्या काळार सांगचे सगळे नीज जिणेन पाळचे वयतदार सर्ग सगळो हांगास मेळात भोगूंक संवसारार तापाड एक मारले तर तुझ्या उजव्या त्या पोल्यार दावो पोलो दीत कोण आयच्या ह्या काळार सांगचे सगळे नीज जिणेन पाळचे वय जाल्यार सर्ग सगळो हांगास मेळात भोगूंक संवसारार जिवीत मनशाचे देणे देवाचे ताणेच दिल्ल्या श्वासान हक्कान जिवचे या विशाल संवसारान पयण हे आमचे ताणेन मियारलेल्या दिसा मरणान संपोवचे जिवीत
मुळलेले दिरवे मोगामय पासाचे कुरवे बरे वायट हांगास सांडून मातयेंत लिपचे चिन्नान शब्दान करनेन शिस्तेन जियेवन मोरचे फोंडार न्हय बाबा नांव लोकांच्या काळजांनी सोबोवचे फोंडार न्हय बाबा नांव लोकांच्या काळजांनी सोबोवचे फोंडार न्हय बाबा नांव लोकांच्या काळजांनी सोबोवचे देव बरें करूं देव बरें करो बाब मेलवीन पेरेस तुमकां बाब मेलविनाची पदां अशीं पयले फावटी आयकतानाच लोकां जिबेर बसून जातात उलो दिता माणसो कार्यदर्शी मानेस्त किशोर फेर्नांडीस तुमी फुडें येवचें मेलवीन पेरीस तुमी एकवेचें मोगा गुलोब तुमी स्विकार करचो देव बरें करूं कशें मीठ मिरसांग कणपीर जिरें तेल पियाव मेळून एक रुचीक रांदप तयार जाता तशें गिटार कीबोर्ड ड्रम्स सांगाता मेळटाना एक सोबीत सुमधूर संगीत उदेता हांगासर आसची 4 बोर्डां तरी 12 जाणांचो आवाज करची शाती आसचे विंसलले संगीतकार आज आमचे मदें आसात तांतलो एकलो सोबीत तरणाटो पातळ खाडयाळो जायत्या रितीची वाजंत्रां तो खेळूंक शकता येणे पोया इस्कॉलान तो संगीत टिचर सांगातास पल्स म्युजीक स्कूल म्हणलो संस्थो तो चलोवन आसा आनी आज ह्या कार्यांत बेस गिटार खेळटा ब्रो स्टॅलिन डिसोजा कोणी नंबर काण घेवचें जाल्यार काण घेवयेत पूण एक सत्राय सांगता ताची मम्मी हांगाच आसा उलो दिता माणसो कजनदार बाब एलरॉन रॉड्रिगस तुमी हांगासर मानशेक येवचें आनी गुलोबाचो मान दिवन स्टॅलिन डिसोजाक गौरव पाठवचो देव बरें करूं एलरॉन स्टॅलिन 4 सरयांचें गिटार घेवन आयला उडलताना पळयता एकाच सरयेन खेळून आसा भोवशा मुखलीं पदां 4 सरयांनी खेळता कोण ना स्टॅलिन फुडारान तुका बरें मागता देव बरें करूं एक बरी खबर आसा आज ह्या वेदीर जागतीक संगीत दिसाच्या वक्ता एका महान संगीतकाराक हांगासर सन्मान जावचो आसा आनी तो सन्मानीत येदोळस आमचे मदें येवन पावला तुमच्या ताळयांच्या आवाजान हांगासर ताका स्वागत करया संगीत विशारद बाब रोशन मार्टीस बाब रोशन मार्टीस तुमी तुमची मानाची बसका स्विकार करची मुखलें पद लिखलां वृत्तेन तो इलेक्ट्रिशियन म्हणजे विजय तंत्री आनी बाब लोवीच्या सरकारांत मंत्री म्हणजे माणसोबाणाचो कार्याळ सहकार्यदर्शी तिरी तुपें म्हणलो कवितेचो पुंजो ताणें परगट केला माणसोबाणाक जायतीं पदां ताणें लिखल्यांत बिज्यामेच्या रजारा मदें रेड्यांक बातेण घाल्लो गिरायक ओड चिंतपाचो ल्हान जिवाचो कवी रॉनी क्रास्ता केलराय आनी हें पद गायन करता सोद पांस आनी दायजी वर्ल्ड संगीता तारे स्पर्ध्याचो स्पर्धी ह्या वर्सा कोंकणी नाटक सभेच्या गायन स्पर्धांचो तो फायनलिस्ट जायत्या गायन स्पर्धांनी इनाम जोडलेलो गावपी प्रस्तुत तो युनिव्हर्सिटी कॉलेजींत फायनल इयर BA शिकाप तो जोडून आसचो क्लिऑन डिसिल्वा बज्जोडी कवी देवाक सरपडुल्लो उणो पूण आपल्या प्रेयसीच्या पांयां सरपडून रंगरंगाळ वर्णनांनी मोगा भीक मागच्यांत तो चतुर तो मोगा शिरो उसोवन पिशे पाकाटे फुलोवन मोगा मळबार उबोवन सोडटा आनी आपल्या प्रेयसीच्या सोदनेर म्हणटा तूं ये
हो पाऊस जोसो धरते भिजता तशी तुझी याद म्हाका राणयता हो पाऊस जोसो धरते भिजता तशी तुझी याद म्हाका राणयता जगलाणे जशे धरतेक मारिता तशे रुपणे तुझे म्हाका सतयता जगलाणे जशे धरतेक मारिता तशे रुपणे तुझे म्हाका सतयता तशे रुपणे तुझे म्हाका सतयता आकाशी मोडा गेली दाटून सूर्यो लिपलो मुतांतून आता धरती थंडसाणेन भरता काळजांत कुलकुलो चरता आकाशी मोडा गेली दाटून सूर्यो लिपलो मुतांतून आता धरती थंडसाणेन भरता काळजांत कुलकुलो चरता मोगा उतर कानार फुंकुंकी उबाळ वेंगेंत म्हजेन धोलुंकी ये 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 तूं ये आंब्यार कोगुळ उमो तेंगताना आंक्री वेता मोल जेवन कोगुळ ताळो कानार साता मोगा शिरशिरो काळजांत सरता आंब्यार कोगुळ उमो तेंगताना आंक्री वेता मोल जेवन कोगुळ ताळो कानार साता मोगा शिरशिरो काळजांत सरता पायजणा नादान धोलोंक ये उम्या वराण गालार चोरूंक ये तूं ये तणा पासळेंत
दोशिमताना वोर्थ येता मो फुलोन पावसात होणू अंबरार म्हणटाना रंग लागतात हेडांक तणा पासळेंत दोशिमताना वोर्थ येता मो फुलोन पावसात होणू अंबरार म्हणटाना रंग लागतात हेडांक परमळान नाका फुलोवंक ये जिणेक मोचे रंग बरोवंक ये तूं ये हो पावस जसो धरतेक भिजयता तशी तुजी याद म्हाका नाडयता हो पावस जसो धरतेक भिजयता तशी तुजी याद म्हाका नाडयता जगलाडे जशे धरतेक मारिता तशे रुपणे तुजे म्हाका सतयता जगलाडे जशे धरतेक मारिता तशे रुपणे तुजे म्हाका सतयता तशे रुपणे तुजे म्हाका सतयता वो हो वो हो वो हो वो हो वो 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 हो वो हो वो हो देव बरें करूं. देव बरें करो. क्लिऑन तुवें आमच्या मोगाचो संकेत जावन ग्लोब स्विकार करचो उलो दिता. बाब सुनील मोंतेर सुमेळ पंगडाचो समन्वयी तुमी ग्लोब अर्पून गौरव पाठोवच्याक. तशेंच रॉनी क्रास्ता केलराय पदाचो उतरां बरोवपी तुमी फुडें येवचें आनी ग्लोब स्विकार करचो. आनी आतां ह्या पदाक ताळो नेटयलेलो एक ताळो आसा. माणसोबाण म्हूण, कलांगण म्हूण, कोंकणी भास म्हूण, कोंकणी संगीत म्हूण, कोंकणी धाकले म्हूण, कोंकणी झूज म्हूण, कितेंय म्हळ्यारय थकनातलो झुजारी. ह्या एका सक्तेचें वर्णनय गरज ना, वळखूय गरज ना. एरिक बाबो झेरियो तुमी आमचो मानाचो मोगाचो गुलोब स्विकार करच्याक विनंती करता. बाब सुनील मोंतेर परत एक फावटी एरिक बाबाक गुलोबाचो गौरव पाठोवच्याक उलो दिता. संगीतकारां पैकी थोडे मोठवे आसतात आनी थोडे लांब. तो एकलो इतलो उभार म्हळ्यार दोलींच्या इड्यान बसून बडयतानाय सगळ्यांक दिसता. पूण ताचें जिवीत कश्टांचें. एका घडयेचें सूख त्या मनशाक ना. उरले संगीतकार हातांनी मात्र खेळटात तर तो हाता पांयांनी खेळटा. 32 वर्सांतावन संगीत शेतांत तो लांब जाला आनी फाटल्या 21 वर्सांतावन माणसोबाणाक खेळटा. किंग ऑफ रिदम्स कोंकणीचो ड्रमर शिवमणी बिरुदांकीत तो. ट्रिनिटी म्युजीक ग्रूप अँड स्कूल मंगळुरांत आनी मणिपालांत चलोवन आसा. सचिन मनोज सिक्वेरा कोंकणीचो लांब मनीस. तुमी आमचो मोगाचो गुलोब स्विकार करचो. उलो दिता बाब किशोर फेर्नांडीस माणसोबाणाचो कार्यदर्शी दयेकर फुडें येवचें आनी गुलोबाचो गौरव पाठोवचो. पांचवें पद बरयलो हो कवी दोन शेतांनी कृशीक साहित्य शेतांत आनी ताच्या तोटांत. ताणें ओंपुल्लें आनी लुवल्लें अपुरबायेचेंच. 100 वयर पदांक ताणें गुंतलेल्या उतरांक गुंतल्यांत.
ह्या कवीक 3 फावटी मानसोबाणांत दिवचो जागतीक संगीत पुरस्कार फावो जाला. कर्नाटक कन्नडा साहित्य अकादमी पुरस्कार, विमला पै पुरस्कार ताच्या प्रतिभेक सोदून आयल्यात. तो आसा विल्सन रोशन सिक्वेरा विल्सन कटील. आनी हे पद गायन करतात एक गावपी आनी एकली गावपीण. गावपी आसा सोदशार जिखलेलो रायको गोल्ड गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर जिखपी आनी 2 फावटी जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार जिखलेलो श्रेश्ठ गावपी. म्हजो गांव ताचो संगीत आल्बम, मधुर ताळ्याचो चतुर गावपी रॉबिन सिक्वेरा. आनी गावपीण एकलो गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर जिखपी तर ही त्या स्पर्धाची वरवणी हिणें केल्ली आसा. तिच्या गायनाच्या शातयेक 2 फावटी जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार हिकाय फावो जाल्लो आसा. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतांत तिणें पदवी जोडल्या. ओलारे आनी लाविदा मुळ्यो संगीत कवळ्यो लोकार्पण केल्यात. फिल्मांनी ती गायन करता. प्रस्तुत मंगळुरांतल्या प्रख्यात RD रेकॉर्डिंग स्टुडियोंत रेकॉर्डिंग इंजिनियर जावन वावुरची ही शिल्पा तेजस्विनी कुटिन्ना. मोगांत बरवोशे दिवचे सड आनी एकामेका आडदोस पडोवन मोगा बीक मागची आनीकी सड. तीय मागता तोय मागता. आवरा उदकांत देवाळ बुडुल्ले बरी ती एकामेकाच्या वेंगेन बुडोवंक आशेतात आनी पिंजल्लीं कुपां केंसां सुतांनी शिवोवंक आशेतात. पिंजल्लीं कुपां. पिंजली कुपा शिवोंका शेता तुझ्या केसांची सुता म्हाका जाय. भिजलो पालो सुकोंका शेता तुझ्या दोळ्याची वता म्हाका जाय. आकाशाची तारा थोडी तुझ्या मुखा मोडार बसून जळतेली. सागराची लारा थोडी तुझ्या अंगा पांगार सोडून खेळतेली. रानवान पान थोडी तुझ्या उसुवास वाऱ्याक घालतेली. मुझी मोगा कवला तुवें बसून वाचताना. हो 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 आकाशाची तारा थोडी तुझ्या मुखा मोडार बसून जळतेली. सागराची लारा थोडी तुझ्या अंगा पांगार सोडून खेळतेली. रानवान पान थोडी तुझ्या उसुवास वाऱ्याक घालतेली. मुझी मोगा कवला तुवें बसून वाचताना. पिंजली कुपा शिवोंका शेता तुझ्या केसांची सुता म्हाका जाय. भिजलो पालो सुकोंका शेता तुझ्या दोळ्याची वता म्हाका जाय. देवनेनी उदाक दामचे बरी तुझे लागी धावून येता. आवरानी देवाण बोची बरी तुझी वेगे बुडून वेता. तुझ्या ताने घाव
उदास जातलो तुझ्या हिवाखा उजो जातलो जिवा भितर मोगासरी वाळो निरंतरी हो आकाशाची तारा थोडी तुझ्या मुखामोळार बसून जळतेली सागराची वारा थोडी तुझ्या अंगापान सोडून खेळतेली रानवान पान थोडी तुझ्या उसवाचा वाऱ्यात ढळतेली मुझी मोग कवना तुम्ही बसून वाचताना हो 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 आकाशाची तारा थोडी तुझ्या मुखामोळार बसून जळतेली सागराची वारा थोडी तुझ्या अंगापांगा सोडून खेळतेली रानवान पान थोडी तुझ्या उसवासा वाऱ्यात ढळतेली मुझी मोग कवना तुम्ही बसून वाचताना पेन्सिल कुपा शिवोंका शेता तुझ्या केसाची सुता म्हाका जाय भिजलो पालो सुकूंका शेता तुझ्या दोड्याची वता म्हाका जाय फुलची बरी तुझी मुखात फुलून येता वावलेली कळ्याक दरचे बरी तुझी बोटा हाती घेता तुझ्या तळ्याखाव उतर जातेली तुझ्या जीवा भितर मोगासरी वाळू निरंतरी हो आकाशाची तारा थोडी तुझ्या मुखामोळार बसून जळतेली सागराची वारा थोडी तुझ्या अंगापांगात सोडून खेळतेली रानवान पान थोडी तुझ्या उसवासा वाऱ्यात जळतेली मुझी मोग कवना तुम्ही बसून वाचताना आकाशाची तारा थोडी तुझ्या मुखामोळार बसून जळतेली सागराची वारा थोडी तुझ्या अंगापांगात सोडून खेळतेली रानवान पान थोडी तुझ्या उसवासा वाऱ्यात जळतेली मुझी मोग कवना तुम्ही बसून वाचताना मुझी मोग कवना तुम्ही बसून वाचताना मुझी मोग कवना तुम्ही बसून वाचताना देव बरें करो. रॉबिन आनी शिल्पा तुमी आमचो गौरव असो ग्लोब स्विकार करूंक आसा. उलो दिता बाब स्टॅनी अल्वारेस माणसोबाण असो गट संघटक दायकन बाब स्टॅनी अल्वारेस तुमी फुडें येवचें. बाब रॉबिन सिक्वेरा आनी शिल्पा कुटिना हांकां गुलोब असो गौरव पाठोवचो. तशेंच पद घडणार विल्सन कटील फुडें येवन मानाचो गुलोब स्विकार करचो. आनी ह्या पदाक ताळो नेटयल्लो प्रख्यात संगीतकार आसा 3 फावटी जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार आपणायलेलो शातिवंत संगीत घडणार. कर्नाटका युवा कॅथोलिक रत्न पुरस्कृत
संगीतांत मात नाही आसता भरतनाट्यम सहित पदवी जोडलेलो कलाकार. जायत्या गायन स्पर्धांनी तीर्पदार जावन तो मानाच्या बसकेर बसला. प्रस्तुत कन्नडा सिनेमा क्षेत्रांत तो व्यस्त आसा. बाब कॅजिटन डायस तुमी दायकर फुडें येवचें आनी हांगासर आमच्या गौरव असो गुलाब स्विकार करचो. बाब स्टॅनी अल्वारीस परत एक फावटी हांगा येवन गुलाब असो गौरव पाठोवच्या गुलाब दिता. देव बरें करूं. स्टॅनी अल्वारीस आनी बाब कॅजिटन डायस. सवें पद लिखलां. गुरपूरच्या सरकारी इस्कॉलांत विज्ञानांत ती टिचर. ती सांवयर कविता तिणें बरोवन काडल्यात. आपल्या आवयचो सॅक्रिफीस नियाळून ही कवियत्री उतरां गुंता. शक्तीनगरची जॅनेट फ्लेवी मोंतेरो. आनी गायन करता तिची सदू सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेजींत शिकप ती जोडून आसा. दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या ड्युएट सिंगींग स्टार कार्यांत आपल्या भयणी संगी गायन करून ती विजेत जाल्या. जायत्या गायन स्पर्धांनी इनामां तिणें जोडल्यांत. बाय सिमॉन मोंतेरो. देव दोळ्यांक दिसना खंय पूण हांवें देवाक पळयलां आवयच्या रुपार. ह्या संवसारांत जें कोणें आवयचो मोग जोडला तो भागी. उतरां मान पाटय या कंतार भेटय आनी कितेंय केल्यारय आवयच्या रुणांत सामी मोरता हांव. कोण फारीक करूंक सकात जिणी संपल्यारय माय तुज्या मोगाक ऋणी.
म्हजे जिणेंतल्या संवसारी देवा नमन तुका माय नमन तुका म्हजे जिणेंतल्या संवसारी देवा वाळटा शिरांनी कुडीच्या कणांनी माय तुज्या मोगाची सकट सगळ्यांनी मोल बांधूंक शकचे नान मनीस कोणी तुज्या मोगाक हांव सदांच ऋणी माय म्हजे माय माय म्हजे माय माय म्हजे माय माय म्हजे देव बरें करूं. सिमॉन तशेंच जॅनेट फ्रे मोंतेरो तुमी आमचो गौरव असो ग्लोब स्विकार करचो. फुडें आपयता बाबरान क्रास्ता केलराय सहकार्यदर्शी माणसोबान तुमी फुडें येवचें आनी ग्लोब असो मान अर्पोवचो. ह्या पदाक दोगांनी ताळो नेटयला. कोणें खंयच्या पंक्तीक म्हूण विचारनाकात. एकली आसा सोद 5 जिखपी आपल्या भयणी संगी म्हणजे आतां हें पद गायन केलेल्या सिमोना संगी दायजी वर्ल्ड ड्युएट सिंगींग स्पर्धांत ती विजेत. जायत्या कोंकणी कवळ्यांनी तिणें गायन केल्लें आसा. ती आसा राणी कोगुळ सोनल मोंतेरो. फुडें येवन आमचे गौरव असो ग्लोब स्विकार करचो. ह्या ताळ्याचो आनी एक भागीदार आसा. त्या नांवाक वर्णन ना. तो आसा कोंकणीचो महान संगीतकार बाब एरिकोजेर. तुमकां बसयल्या थंयच ग्लोब पाठोवंक उलो दिता. देव बरें करूं. संगीतकारांच्या 4 बोर्डां पैकी दोगांची वळख केली. आनी एकलो आसा. हो एकलो वृत्तीपर संगीतकार. देश विदेशांत संगीत कार्यांनी तो संगीत खेळ्ळा. कितलेशा संगीतकारांच्यो संगीत सांजो रंगीन करून दिल्यात. रूट 96 बँडाचो भागीदार. RD स्टुडियोंत संगीत रचपी. विशेश जावन ही तकली मुखार 2 दोळे नाकार वोकल. दायजी टीव्हीचेर तुमी पळयला नासतले. गायन आनी गजाली कोंकणीचो एकमात्र लायव्ह टीव्ही शो. आनी हांगासर 560 आंकडे निरंतर तांणी संपयल्यात. 100व्या आंकड्याक भोवशा महान गावपी निल्लू पेरमानूर येवचेर आसा आमकां खबर आसा. म्हणना बरें मागता. आनी हो नांव हार्दिक संगीतकार आसा संजय रॉड्रिगस. दयाकर फुडें येवचें आनी संजय रॉड्रिगसाक ग्लोबाचो मान पाठोवचो. संजय ग्लोब स्विकार करचो आनी घरच व्हरचो बायलेक कसो दिवचो. तुजेच एक दादल्याक एक घर आनी एक बायल आसा जे खंय स्वंत जाल्ल्या तितलें बरें खंय. माणसोपणाचो अध्यक्ष बाबलू पिंटो हो मान पाठयता. संजय तुजो गौरव आनी चड जालो. देव बरें करूं. 7व्या पदाक उतरां आनी ताळो नेटयलेली आसा. ती कुद्देकली संगीत रचपी. पदांच्यो आनी कंतारांच्यो कवळ्यो तिणें परगट केल्यात. ती वव्यांची राणी. आनी ह्या खातीर माणसोपणान दिवचो कारवाल घराणे कलाकार पुरस्कार तिका फावो जाला. TMCC बँकाची निर्देशकी. काजारी जोड्यांच्या समस्यांक ती परिहार दिता खंय. काजारी स्त्रियांचेर हिंसा म्हणल्या विशयाचेर PhD संशोधन करून आसा दादल्यानो सत्रायकरा. आनी ती सुमेळ पंगडाची निर्देशकी आनी माणसोपणाची उपाध्यक्षीण गृहमंत्री लुयाबाच्या सरकारान गृहमंत्री श्रीमती आयरीन रेबेल्लो. आनी हें पद गायन करच्याक येदोळस हांगासर वेदीर आयिल्यांत एक गावपी आनी एकली गावपीण. म्हजो ताळो गायतलो हाचो सेमी फायनलिस्ट. जायत्या गायन स्पर्धांनी इनामां ताणें जोडल्यांत. संगीत विशारद रोशन मार्टिस हांचे संगी हिंदुस्थानी गायन तरबेती तो जोडून आसा. सिटिकेटर्स मालक एल्टन पिंटो बाजोडी. आनी गावपीण आसा. जायत्या फेसबूक यूट्यूब लायव्ह संगीत कार्यांनी ती गायन करता.
जायत्या गायन स्पर्धांनी तिणें इनामां आपणायल्लीं आसात. प्रस्तुत हॉटेल मॅनेजमेंट शिकच्या सवें शिल्पा कुटिना हाचे संगी भारतीय शास्त्रीय संगीताची तरबेती ती जोडून आसा. ती आसा मेल्विटा डिसोजा कुलशेकर. मोग म्हळ्यार इतलेंच, एकामेकाच्या विंगेंत लिपचें आनी संवसाराक विसरून सोडचें. एकामेकाच्या स्पर्शाक हांव देंवचें आनी सुशेग जावचें. शास्त्रीय संगीताचो स्पर्श आसचें हें मोगाचें पद ह्या जोड्यान मोगान गायलें तर आयकोंक कितलें सुशेग. म्हजें म्हणलें कितेंच ना. अशें कशें गो घडलें कांय कळ्ळें ना. हांव जाला तुजो म्हजें म्हणलें कितेंच ना. काळीज हें गो म्हजें थंय राज चलता तुजें. मन गो हें म्हजें थंय कसला रुपणें तुजें. अशें कशें रे घडलें कांय कळ्ळें ना. हांव जाल्या तुजें म्हजें उरलें कितेंच ना. काळीज हें रे म्हजें थंय राज चलता तुजें. मन रे हें म्हजें थंय कसला रुपणें तुजें. अशें कशें गो घडलें कांय कळ्ळें ना. हांव जाला तुजो म्हजें म्हणलें कितेंच ना. म्हज्या मनांत गो आसली ती चिन्ना मुजींच. आतां चिन्नाची राणी तुमच गो जाला. म्हज्या मनांत गो आसली ती चिन्ना मुजींच. आतां चिन्नाची राणी तुमच गो जालाय. तूं हसताना दीस उजवाडटा. तूं चलताना मन हेदलता. तुका स्नेहान सदां म्हजें जिवीत फुलता. तुझ्या येण्यान रे म्हज्या जिणेंत रंग आयला. संगातान तुझ्या नवो जीव रे भरला. तुझ्या येण्यान रे म्हज्या जिणेंत रंग आयला. संगातान तुझ्या नवो जीव रे भरला. तूं मेळटाना आनंद भोगता. तूं आसताना सुशेग लाभता. जुदाक बोवारी म्हजो संवसार घुमता. अशें कशें गो घडलें कांय कळ्ळें ना. हांव जाला तुजो म्हजें म्हणलें कितेंच ना. काळीज हें गो म्हजें थंय राज चलता तुजें. मन गो हें म्हजें थंय कसला रुपणें तुजें. अशें कशें रे घडलें कांय कळ्ळें ना. हांव जाल्या तुजें म्हजें म्हणलें कितेंच ना. काळीज हें रे म्हजें थंय राज चलता तुजें. मन रे हें म्हजें थंय कसला रुपणें तुजें. अशें कशें गो घडलें कांय कळ्ळें ना. हांव जाला तुजो म्हजें म्हणलें कितेंच ना.
तुका चिंतना मोनान फुलतात कळे हर घडी तुका सोदतात म्हजे दोळे तुका चिंतना मोनान फुलतात कळे हर घडी तुका सोदतात म्हजे दोळे स्पर्शाक तुझ्या कुडजी वाळटा सांगात तुजो मन फुलयता जीव म्हज्या तुझ्या सांगाताक राखता तुझ्या उस्वासाचो परमळ भगना फुलयता मै पास तुजो रे मुजे मन भुलयता तुझ्या उस्वासाचो परमळ भगना फुलयता मै पास तुजो रे मुजे मन भुलयता वेंगेंत तुजे लिपून मोगा संसार विसरूंक हांव आशेता तुजे थंय मेळून तुंच हांव रे जाता अशें कशें गो घडलें कांय कळ्ळें ना हांव जाला तुजो म्हजें म्हणलें कितेंच ना काळीज हें गो म्हजें थंय राज चलता तुजें मन गो हें म्हजें थंय कसला रुपलें तुजें अशें कशें रे घडलें कांय कळ्ळें ना हांव जाल्या तुजें मुजें म्हणलें कितेंच ना काळीज हें रे मुजें थंय राज चलता तुजें मन रे मुजें थंय कसला रुपलें तुजें अशें कशें गो घडलें कांय कळ्ळें ना हांव जाला तुजो म्हजें म्हणलें कितेंच ना हांव जाल्या तुजें मुजें म्हणलें कितेंच ना हांव जाला तुजो म्हजें म्हणलें कितेंच ना देव बरें करूं. एल्टन पिंटो आनी मेलविटा तुमकां आमचो गौरव असो उगलो भोव जाता तो तुमी मोगान स्विकार करचो उलो दिता. बाब राहुल पिंटो नाच सोबाण मुखेली तुमी फुडें येवचें आनी गुलोबाचो मान अर्पोवचो. तशेंच ताळो नेटयलेली आनी उतरां बरयल्ली आयरीन रेबेल्लो तुमी मांडार येवन मानाचो गुलोब स्विकार करचो. देव बरें करूं बाय आयरीन तशेंच बाब राहुल. मुखलें पद बरयल्लो हो कवी इंजिनियरींग विद्यार्थी एकलो नाटक कलाकार मिमिक्री स्पर्ध्यांनी ताणें इनामां जोडल्या. तो कन्नडांत ती पदां बरयता. मांड सोबाणाच्या मांड पंगडाचो कलाकार तरनो कवी आल्बन डिसिल्वा होन्नावर. गायन करता संवसारान मेसवाल्लो एक ताळो. 2000 वयर पदांक ताणें ताळो दिला. 100 वयर कोंकणी आल्बमांनी ताणें गायन केलां. कन्नडा फिल्मांनी तो संगीत निर्देशक. जागतीक संगीत क्षेत्राचो अत्युन्नत ग्रॅमी पुरस्कार जोडलेल्या रिकी केज आनी वानील वेगसा सांगाता तो वावूरन आसा. आयलेवार आयिल्ल्या कॉम्बॅट शॉर्ट फिल्मांत ताणें गायन केलां. वृत्तेन शॉर्ट सॉफ्टवेअर इंजिनियर. उडी उडी ख्यातेचो प्रज्योत डेसा. मोगांत मागतेले चड भिकाऱ्या बरी मागलेली भीक मेळटा पर्यंत पाट सोडिनात. दुकोर उबरांत लोळुल्ल्या बरी मोगांत बुडोवन लोळटात. त्याच कास्ताचें तरण्या रक्ता शिरो कडोवचें कोंकणी पॉप भोवारी तूं ये म्हज्या. सान्या विणे मोळबार भरू नाकात दोळो तोपल्यारी
दुखायनात सावळेक मुझे घर कोण सांग तू जाणा ह्या काळजाची बिरमो पाटी मेळय मोगा सोहा दीस संपले फाले राखून धरून अधुरे पो स्वप्नाक वेगून भोवारिये मुझ्या श्वासात एक साबून मोरापासून सांगा तुझो दिये तू मुझे मुळे तसा एक सूर बोडाचे देखत माजवोंक तू फुलाचो पावस घेऊन ये माजवोंक तू फुलाचो पावस घेऊन ये भोगणा मारून शिरांत वाळून अकरे काळीज तुझी पार्थ घेऊन उतरांक घमे मौनाक घेऊन तुझे मुखार उबो प्रेमी जावून चार दोळ्यांनी साक्ष जावं दी ही घडी उम्या दर्या मारिया उडी तारा गुंतून केसार तुझ्या माळून पावला धरून सर्गा कुशी भोवारिये मुझ्या श्वासात एक साबून मोरापासून सांगा तुझो दिवून तू मुझे मुळे तसा एक सूर बोडाचे देखत माजवोंक तू फुलाचो पावस घेऊन ये माजवोंक तू फुलाचो पावस घेऊन ये तू ये माजवोंक तू ये माजवोंक तू ये fulaço paus घेऊन ये fulaço paus घेऊन ये माजवोंक तू fulaço paus घेऊन ये fulaço paus घेऊन ये माजवोंक तू ये माजवोंक तू ये माजवोंक तू fulaço paus घेऊन ये देव बरें करो. प्रज्योत देसा. प्रज्योत तुवें आमचो मानाचो ग्लोब स्विकार करूंक आसा. फुडें आपयता बाब विक्टर मतायस माणसो बाणसो PRO ग्लोब असो मान पाठोवशाक. उतरां बरयल्लो आल्बन डी सिल्वा आनी ताळो नेटयलेलो जीवन सिद्धी हे दोगी आज आमचे मदें नात. तांकां आज सुरत कलांत मांड पंगडाचो नाटक आसा. जीवन सिद्धी कलाकुल नाटक रेपर्टरीन तरबेत जाल्लो कलाकार. मांड पंगडांत तो अभिनय करता. सोद 5 टॉप 10 स्पर्धी तो.
प्रस्तुतो सान लुईस कॉलेजींत BA शिकप तो जोडून आसा दोगांय की आज सुरत कलांत नाटक आसा देखून ते दोगी जण हांगासर हजर ना हांगासर अकरेसो एक संगीतकार उरला रॉल्फ रोशन क्रास्ता कोंकणी संगीत संवसारांत एक विशेष नांव रोशन क्रास्ता बेळा आतां केला राय जायत्या वर्सां सावन संगीतच आपलें जिवीत म्हणून जियेल्लो संगीतकार विविंगड कवळ्यांक 100 वयर पदां ताणें सोबयल्यान 50 वयर आल्बमाक गिटार तो खेळ्ळा देश विदेशांत जायत्या संगीत कार्यांनी तो सक्रीय जाला एकलो उत्तीम संगीत निर्देशक बँड रूट 96 तो गिटारिस्ट BSc पदवी जोडलेलो रॉल्फ रोशन क्रास्ता तुमी आमचो मोगा गुलाब स्विकार करचो बाब लुई पिंटो मानसोबान अध्यक्ष दयाकन फुडें येवचें आनी बाब रोशन क्रास्ताक गुलाबाचो मान अर्पोवचो देव बरें करूं बाब लुई पिंटो रॉल्फ रोशन क्रास्ता तशेंच संजय रॉड्रिगस दोगी जण आयच्या ह्या संगीत कार्यावळीची जबाबदारी घेतले मनीस रॉल्फ रोशन तशेंच संजय हांच्या मांड्याक संगीत वेगळी रिक्ता खंय देखून ते संवसारार फामद जाल्यात तांच्या तकलेक संगीत बरें रिक्ता खंय देखून ते फामद जाल्यात थोड्या तेंपान हांवूय जावचो आसा देखून म्हणटे आसा माणसोबणाची जम्या गायन मंडळी सुमेळ हर वर्सा आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस आचरण करता आणि ह्या बाबती एक अपूर्व संगीत सांज सादर करता आज ह्या आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवसाच्या सुवाळ्यार म्हणून मांडून हाडिल्ल्या मैनाळी मांची नवी मोतयां हाची अपूर्बाय तुमी साकून आसात तुमकां सर्वांक आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवसाचे परबीं पाठयता नावार्दीक हिंदुस्तानी क्लासिकल गावपी पद्मभूषण उस्ताद आमीर खान म्हणटा काळजांत उपजोवन आत्म्याक आपडचें जावन आसा संगीत वय संगीत काळजांक आपडटा मना उल्हासिता आत्म्यांत दादोसकायाचीं लारां उठयता संगीताक पिसवनातलो संगीत पसंत करिनातलो व्यक्ती जियोनी मेल्ले बरींच संगीताक प्रायेची गडींची जातींची भाशेंची मीत ना संगीतच एक भास असल्या संगीताच्या संवसारांत संगीतांत प्राविण्यता आपणावन हेरांक संगीत शिकोवन संगीताची परंपरा मुखारसून व्हरच्या एका अप्रतिम संगीत मेस्त्रिणीक हर वर्सा सुमेळ मान करता आनी ह्या वर्सा संगीत मेस्त्रीचो मान स्विकार करूंक आमी विंचला एका अव्वल आनी अप्रूप संगीत मेस्त्रीक रॉय एयर्स म्हणटा संगीत मनशांक मेळयता संगीत एक संदेश आटापता आनी आमी संगीतगार जावन आसाव संदेश वाहक ह्या वर्सा संगीत मेस्त्रीचो मान स्विकार करूंक आमच्या सांगात आसा हिंदुस्तानी संगीतांत उस्ताद संगीत विशारद मानेस रोशन फ्रांसीस मार्टिस तुमकां मानाचो मोगाचो अभिमानाचो स्वागत तशेंच तुमची आवय मानेस्तीण सेवरीन मार्टिस तुमकांय मानाचो स्वागत आनी हे सन्मान कार्य चलोवन व्हरूंक हांव वेदिक आपयतां माणसोबाण गुरकार एरिक बाबोजेर अध्यक्ष लुई बाब पिंत सुमेळ समन्वयी बाब सुनील मोंतेर कार्यदर्शी बाय रायना कास्तेलिनो खजानदार बाय कविता जॉर्ज दया करून वेदिक येजय म्हण हांव उपकार मागतां तशेंच हो मान स्विकार करच्या रोशन मार्टिस हाका ह्या मानाच्या बसकेक हांव येवकार मागतां ह्या सन्मानीत संगीत मेस्त्रीची मोठव्यान वळख करून दिवंक हांव संतोष पावतां संगीत विशारद संगीत तज्ञ हिंदुस्तानी संगीत मेस्त्री मानेस्त रोशन मार्टिस कॅथोलिक कोंकणी समुदायांतलो एक मात्र हिंदुस्तानी संगीत मेस्त्री म्हणून हांव संतोष आनी अभिमान पावतां हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायनांत संगीत विशारद पदवी आपणायल्लो मानेस्त रोशन फ्रांसीस मार्टिस एक अपूर्व संगीत शिक्षक मात्र न्हय साद्या जिणये शैलेचो पूण संगीत शिक्षण दिवचेंच आपल्या जिविताचो ध्येय करून काण गेल्लो समर्पित मनोभावाचो संगीत शिक्षक सुररंग विद्या मंदिर स्थापन करून थंयसर आनी भारतीय विद्या भवनांत तो निरंतर संगीत शिक्षण दिवन आसा हांव आनी म्हजें कुटुंब
ताची स्टुडंट्स आनी तो आमचो संगीत गुरू म्हूण सांगूंक हांव अभिमान पावतां. सुमार 22 वर्सां पयलें तो विद्यार्थी जावन आसतना ताची शेजारी आमी जावन आशिल्ले हांव आनी आमकां ताच्या नाणयेन तावन संगीत अभ्यास आयकूंक मेळटालो. त्या दळा आमी कामताले ताच्या आवाजाक, तितलो जोर आसतालो ताचो संगीत अभ्यास आनी असलेच निरंतर अभ्यासाच्या बळान श्रद्धेन तो एक संगीत मेस्त्री जावन परजळोन आसा. आमी पळयलां ताका TV रियालिटी शो गायन स्पर्धेचो वरयणार जावन तो लोकां मोगाळ जाला आनी ताची चडीत वळख तुमकां मानपत्रां मुखांतर मेळटली. आतां संगीत विशारद संगीत मेस्त्री श्री रोशन फ्रांसीस मार्टिस हांकां परत ताळयांचो आवाज दिवन आमी उल्हास या आनी ह्या प्रस्तावान दिवंक आतां मुखार येता सुमेळ समन्वयी बाब सुनील मोंतेर. देव बरें करूं आयरीबाई. 2015 एप्रील 5वेर कलांगणांत 160वी म्हयन्याली मानचे वेळी मानसोबानाचो गायन पंगड सुमेळ सुरू जालो. 4 ताळयांनी गावंक शिकूंक, सांद्यांनी गायनाची तरबेती जोडूंक, गायन शेतांत जाल्लीं नवलां कोंकणी ती हाडूंक आनी ह्या सर वावरांतल्यान कोंकणीचें मट्ट उंच उबारूंक सुमेळ सुरवात केल्लें. होवयांक नवें सावें दिवंक आधुनिकतेक सरी जावन होवयांनी बदलावन हाडूंक सुमेळान प्रयत्न केला. सांप्रदायीक ताळे दवरून आधुनीक ताळयांनी गावंक शिकयलां आनी सबार रोसांनी नव्यो वोव्यो गायल्यात. नव्यो वोव्यो CD परगटायल्या. तशेंच स्थापनेच्या सुरवेल्या वर्सा तावन सुमेळ अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस आचरण करून आयला. त्या दिसा संगीत शिकयतल्यांक, संगीत फुडल्या पिळगेक दिवंक वावरतल्यांक सन्मान केला. येदोळ सन्मान जोडुली हे परी आसात: विमला लोबो 2015, ग्लॅडिस सिल्वर 2016, चरणदास मल्ल्या 2017, उस्ताद रफीक खान 2018, रोनाल्ड डिसिल्वा आणि डोनाल्ड डिसिल्वा मल्पे 2019, फादर ब्रेन बिट्टो प्रभू 2020, ऑस्कर वेल्ता 2021 आणि आज संगीत विशारद रोशन फ्रांसीस मार्टिस हांकां हो मान करता. गायनांत आनी संगीतांत आसक्त असल्यांनी सुमेळाचें सांदेपण जोडीचे, अभ्यासाक येजे आनी सुमेळ बोळ करीजे म्हूण उलो दिवन म्हजी 2 उतरां करतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं सुनील. तुवें सुमेळाची एक झळक आमच्या मुखार दवरल्याक. आतां मागीर मानाचें कार्य चलोवन व्हरूंक हांव वेदीचेर आसलेल्या मानेस्तिनी लागीं उपकार मागतां. पयल्यान पयलें मानपत्र वाचूंक हांगासर मुखार येता बाय कविता जॉर्ज. मानसोबान आणि सुमेळ आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस 2022. सन्मानपत्र रोशन फ्रांसीस मार्टिस कद्री. हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायनांत संगीत विशारद पदवी जोडून तरबेतर जावन, शिकोवपी जावन, बरोवपी जावन, वेदी प्रदर्शनां दिवन ह्या शेतांत आपलेंच एक कंत्रेल उबें केल्ल्या खातीर कद्रींत सूररंग संगीत विद्या मंदिर सुरवातून उमेदवंत विद्यार्थींक तरबेती दिवन विद्यार्थिनी तांचे संगीत देणे देश विदेशांत परजळायशी केल्ल्या खातीर संगीता विशीं देश विदेशांत कार्यागार चलोवन संगीत आनी हेर सादर कले विशयांत पत्रांनी विमर्शात्मक लेखनां परगटावन सरकारी तशेंच खासगी संस्थांनी चलोवच्या संगीत स्पर्धांनी आनी TV रियालिटी स्पर्धांनी वरवणी करून स्पर्धिकांक तशें लोकांक शिक्षीत केल्ल्या खातीर ह्या सर वावराद्वारी संगीत क्षेत्राक तुमी दिल्लो गुणामोलांचो आनी तोखणायेचो वावर वळखून हो मान तुमकां मानसोबान आनी सुमेळ गायन मंडळी वर्तू संतोश पावतात. तुमच्या फुडल्या मिसावांत सर जैत औंड येतात. कलांगण 2 ऑक्टोबर 2022. लुईचे पिंटो अध्यक्ष. एरिक ओझेरियो गुरकार मानसोबान. सुनील मोंतेरो समन्वयी सुमेळ. आतां मानाचो शेलो अर्पिता सुमेळ समन्वयी बाब सुनील मोंतेर. फुलांचो जेलो अर्पिता बाय रायना कॅस्टलिनो.
फळ वस्तू अर्पिता माणसोबाण अध्यक्ष लुई बापिंत. मानासो मुंडास आता दवरता एरिक बाब ओझेर. बाय कविता जॉर्ज मानपत्र अर्पण करता. आता समिती संध्याने सांगाता मिळून एक तस्वीर एक रावा जाई म्हणून उपकार मागता. सन्मानित बाब रोशन मार्टिस हांची आवय मानेस्तीन सेवरीन मार्टिस हांगासर आसा. तिणें वेदिके जाय आनी एका तस्वीरेक सांगात दी जाय म्हणून उपकार मागता. तिच्या प्रोत्साहन आनी सांगातान मानेस्त प्रवीण संगीतांत प्रवीण जाला आनी हे संगीत शिकाप तो शिकोवन आसा आनी ताची आवय ताका सांगात दिवन आसा. ताच्या आवयकी आमी ताळयो दिवन उल्हास पाठोवया. देव बरें करूं. हो सन्मान स्वीकार केल्ल्या मानेस रोशन मार्टिस तुमचे तावन तुमची बोगणां. आज म्हजें काळीज बरोवन आयलां. आतां हांव जिगी बिगी तारा भुरग्यांचे रियलिटी शो समर्पण मुग्दोन आयलो. थंय भुरग्यांनी केल्लें पळोवन म्हजें काळीज पयलींत भरलें. आज संगीत क्षेत्रांत 20 आनी 8 वर्सां जालीं म्हजी. हांव सिनियराक पावतानाच म्हज्या मेस्त्रीन विद्वान KM दास हांणी म्हजे थंय एक शिक्षकाक पळयलें आनी हांव टिनेज एक 17-18 वर्सांचो आसतनाच ताच्या ज्युनियर भुरग्यांक शिकोवंक म्हाका ताणें तरबेती दिवंक सुरू केली. थंय हांवें शिकिल्लें घट जालें आनी 6 वर्सां ताणें म्हाका खुद्द शिकयलें. ताच्या स्टुडंट्सांक हांव शिकयतालों. ताच्या उपरांत 6 वर्सां नीनू कल्त बा म्हणटालो. हांव रेडिओ धरून राती 10:30 बराबर 1 वरा मिसर आयकून तेंतूच आयकून शिकून सरा मुखार येतालो. तो म्हजे थंय सावालां उडयतालो आनी जापी दिनातलो. विचारल्यार दिनातलो. तूं चिंत, तुका देवान तकली दिल्या आनी चिंत. म्हाका 4-5 दीस एक हप्तो न्हीद ना. जाप मेळटा मिसर. बूक वाचचें. तेणें वाचिंचें. 4 जाणां विचारचें. खंय जापत ना. अखेर एक जाप मेळटाली. एक सांगतना म्हाका शाबासकी दितालो. उरल्या 6 वर्सां अशेंत सरलें. ताणें सावालां उडोवचीं कापी पियेतना आनी हांवें 4-5 दीस न्हीद कळना. उपरांत जापी ताका फाटी करून दिवचे. हांवें सुकताना सामा करतालो. तशीं 12 वर्सां गेलीं. म्हजें संगीत विशारद न्हय आसता. संगीत अलंकार प्रथमय जालें. ताच्या उपरांत डिप्रेशन एटॅकाक गेलो. डायबिटीस जालें. भलायकी पयशांचे प्रॉब्लेम जाले. उसमोडाचे प्रॉब्लेम. सांगता म्हजें काजारी मोडलें आनी म्हजें संगीत अलंकार पूर्ण जावना. वचूंक वचचो ना. जावंक वचचो ना. पुरा पोर्शन जालें. मागीर 6 वर्सां सराची सेवा केली. 18 वर्सां ताचे थंय शिकलो. म्हाका वचूंक आशा आहली. आज तो हांतुरणार आसा. हांगाच आसा. चालुक्य भारत. हांव निल्ले मुखार येताना महाबलेश्वर अपार्टमेंट्स थंय 606 प्रोस्टेट कॅन्सर जावन ताच्या पांयांक बळ ना. फेंकडा सकयल कितें जाता ताका कळना. म्हजो तो एक गुरू KM दास. काले म्हणूंक आशिल्लो विसरलो. भावूक जालो.
म्हाका 25 वर्सां जालीं आतां हे 26वें वर्स 26th इयर एज अ टिचर. खंयच्याय येद्या व्हडल्या संस्थ्यान म्हाका रेकग्नायज करूना. पयले फावटी येद्या व्हडल्या संस्थ्यान म्हाका आपोवन मान फावो केला. ही दुकां बेजारायची न्ही. हांवें चिंतलें पयलेंत हांव न्ही मनशाक 40 वर्सां पयलें केदींच मान मेळो नसो. म्हणल्यार ताच्या तकलेक चलता. गॅस पिकतानाच ताका मान मेळाचें. 40 वर्सां भितर ताणें वावरूच करनासाचें. आनी हांव आतां म्हाका 40 आनी 3 वर्सां तकलेक वचना म्हूण चिंता. गॅस पिकोवन आयल्यात. हो मान हांव म्हाका जल्म दिल्ल्या आवय बापायक देवादीन क्लिफी माटिसाक आनी म्हज्या आवयक सेवरीन माटिसाक आनी म्हाका संगीत गायनांत तरबेती दिल्ल्या म्हजो गुरू KM दासाक आनी तबला शिकयल्ल्या देवादीन विद्वान NV मुर्तीरायाक हें भेटयतां. हांव आभारी जावन आसा मांड सुबाण आनी सुमेळ गायन पंगडाच्या सर्व सदस्यांक, विशेश तरान एरिक बाबाक, लुई बाबाक आनी आयरीन बायक. आनी एक सांगूंक आशेता, एरिक बाबा तुमचें तावन तुमची समर्पित जिणी, तुमचें शिस्त आनी तुमची निश्ठा आजच्या दांत एक वांटो म्हणी म्हाका तुमी बेसांव रुपार दिल्यार म्हजी जिणी सफळ जायत म्हूण हांव चिंत्तां. हांवें इंग्लिशाक PhD एप्लाय केल्लें, काणोडेले. संगीताक MA एप्लाय केल्लें, एमलायक केला. अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मुंबय आनी महात्मा गांधी इंटरनॅशनल हिंदी विद्यालय मुंबय आनी जॉयंटली ऑर्गनायज करचे MA कोर्साक हांवें एप्लाय केला. आनी आयरीन बाय वट्टू गोंया येता आमी 12 जाणां 13 जाणां. म्हजें संगीत 16 वर्सां पयलें संगीत अलंकार पूर्ण अखेर जाल्लें ह्या वर्सा अखेर करता नोव्हेंबरांत. आमी 12 जाणां आसा. आयरीन बाय, अनिल डिकोन्ना, अरविंद, एल्टन आसा, हांव वेलिटा आसा, म्हजे दुवा हांगा वेलिटा. ते म्हजे स्टुडंट मात न्ही, म्हजे दुई म्हजें काळीज जिखल्लें हांगा आसा. आनी कितें म्हणचें, हांव तुमकां बस दितां. हे सकट हांवें प्रायज मेळ्ळें एनावन्स जावच्या पयलेंच केल्लें. कित्याक जाता गुर्तुना, आदल्या वर्सा कोविडांत हांव मॉर्न पळोवन आयलां फाटीं. कोवीड निमोनिया जावन ओप्स नातले, म्हजे लंग्स पुरो गेल्ले. संगीतांत म्हजे लंग्स डेवलप जाल्ल्या वरवीं ते शॉक काडूंक म्हाका साद जालें. आनी 22 दीस आस्पत्रेंत आहलो. त्या एप्रील मेच्या दगीन दग सोसूंक जायनासतना पिसो जाल्लो. कामाक तिनतावन तो रिजायन दिल्लें. ताच्या उपरांत संगीताकच म्हजी जिणी देवान फाटीं जीव दिला म्हण संगीताकच म्हणून हांवें संगीतच केलां. एक मस्त वर्सां पयलें एका स्टुडंटांत हांव सुरू केल्लें. आज म्हाका 100 वयर स्टुडंट आसात. आनी हांव तुमकां सांगूंक खुशी व्हरतां, त्या 100 स्टुडंटां पैकी लॅक केला हांवें काल. 76 आर
कोंकणी स्पीकिंग कॅथलिक्स. म्हज्या सांगता गोवा कलांगण पंडित रामराव नायकाच्या सेंटराक 12 जाणां बसच्या स्टुडंटां पैकी फकत 1 जाणां मात्र हिंदवांची, 9 जाणां क्रिस्तांवांची परिक्षा पयले बसची. सगळ्यांनी 3 वर्सां संपयलांत तांची जिणी आनी ती जुनियर एग्जाम बरोवंक येतात. हांव तांकां आपोवन व्हरतां. आनी घालें सांगूंक आसा खंडीत दिता खंडीत दिता तुमकां सर हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव. एरीक बाबा एक सूख मागूंक हा. तुमकां अर्थ करूंक तितको वेळ लागलो एरीक बाबा. एरीक बाबाच्या रागारी मोग आसा म्हणलें. रागाच्या उजांत नीज आसता तसो मोग, तो मोगाचो उजो रागा मुखांतर दिसता मात्र भितरल्यान मोगाचो उजो तो. हें अर्थ करूंक म्हाका वेळ जालो. एरीक बाबा म्हाका बक्षिया. इतलें उलोवन हांव संपयतां. देव बरें. होच कालतो बळो आमचो संगीत मेस्त्री समर्पित मेस्त्री रोशन फ्रांसीस मार्टेस. म्हजें संगीत जिनी हांवें संगिताक दिवन जाला आनी म्हजे हात सोडनाकात. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक उणें जायना जाल्यार पुरो. घर सकड आसा. दिसपट्टो ग्राज हांवें जोडून खावंक आसा. बापायन म्हाका घर जागो केलां. वयलें घर सगळें संगिताक दिलां हांवें, भाड्याक दिवना. तातूंत 500 जाणां येतात म्हज्या इस्कालाक. तातूंत 12 जाणां ऑनलायन शिकतात. उरिल्लीं भुरगीं 97 क्रिस्तांवां, 13 की 14 जाणां हिंदवांची, बाकीची पुरो क्रिस्तांवां. भारतीय विद्याभवनान 30 जाणां पैकी 15 की 17 जाणां क्रिस्तांवां. आतां ती मोस्तू आतां आमी ओपन जाल्या ती एक मापळी आसात. एकलो हबीब, एकलो नफीस आनी एकलो इनायत. कवाली म्हळ्यार तांकां बारी. म्हाका गजल म्हळ्यार बारी. गजल आनी फिल्म म्युजिकान मदन मोहनाचे गजल, लता मंगेशकर असो ताळो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आमच्या संगीत विशारद प्रवीण मार्टेसाचे स्टुडंट्स आसा जाल्यार एक घडी ताच्या कुशे प्रमाणे एक घडी वेदी गेजे, एक तस्वीर ताच्या सांगाता गेजे म्हणून उपकार मागता. सॉरी रोशन प्रवीण ताचो भाऊ. हय माफ मागता. स्टुडंटाची एज पळयाळे हांगा तावन हांगा मुसरी आसा आमी. देव बरें करूं. वेदी खाली करी जे म्हण हांव उपकार मागतां दयेकरून. तशेंच मुखलें कार्य हांव नेल्लू पेरमानूर हाच्या हाती ओपसून दितां. मुखलें पद बरयलां हो कोंकणी उतरांचो मांत्रीक. अमर कवी देवादीन चाफराक लागशिल्ल्यान वळखून ताच्या कवितेची ओड जोडलेल्या कवी पैकी हो प्रमुख. ताच्या उतरांनी कोंकणी ती आयकोवची साफरबाय. सौहार्द फावंडेशन संस्थेचो ट्रस्टी तो आसून गरजेवंतांक घरां बांदून दिवच्या कामांतय तो हात मेळयता. फाटल्या 25 वर्सांतावन राहुल एडवर्टायझर्स म्हणलो संस्थो तो चलोवन आसा. वस्ती मंगळुरांत तरी तो टायटस नोरोन्ना ताकवडे. हें पद गायन करता. सोद 5 तो स्पर्धी आसलो. माणसोबाणाच्या कार्यांक तो कीबोर्ड खेळटा. कोंकणी नाटकांक पाठतळ संगीत तो दिता. ल्हानपणारस जायत्या संगीत स्पर्धांनी इनामां आपणायलेलो हो तरनो गावपी. सालोवीस कॉलेजींत 2ऱ्या वर्साचें BCom शिकोवन आसा. केतन कॅस्टलिनो. आमोरेचो वेळ जाला. जिवितांत मांडलेल्या अनकारांत तो आपल्या प्रेयसीच्या सोदणेर आसा. संद्रेमाच्या सावळेंत उतार दिल्लें ताचें चेडूं आज सांडून गेलां.
गवाय दिल्लो चंद्रेमेक आसल्लो ताकाय कोणेंगी सोरून व्हेलां आमोरेसो वेळ. आमोरेचो वेळ जाला सूर्यो गेला बुडून झाली रात चंद्र मोजो कोणे वेला चोरून आमोरेचो वेळ जाला सूर्यो गेला बुडून झाली रात चंद्र मोजो कोणे वेला चोरून संद्रेमाच्या सावळेंत मुंगो दिल्लें तुवें उतर म्हाका आ संद्रेमाच्या सावळेंत मुंगो दिल्लें तुवें उतर म्हाका गवाय दिवसो चंद्र मोजो कोणे वेला फारून आमोरेचो वेळ जाला सूर्यो गेला बुडून झाली रात चंद्र मोजो कोणे वेला चोरून सोधित आसा कुपा पोंदा बसून मोडा एड्या सोधित आसा कुपा पोंदा बसून तुई गेलाय सांडून म्हाका चंद्र नासाक सांगू आमोरेचो वेळ जाला सूर्यो गेला बुडून झाली रात चंद्र मोजो कोणे वेला चोरून
करता राती पेटून काढून मेणावाती राखतांबाये मेळूंक तुका आकाशाच्या कुपा पोंदा हो आमोरेचो वेळ झाला सूर्य गेला बुडून झाली रात चंद्र मोजो कोणे वेला चोरून आ आ आ आमोरेचो वेळ झाला देव बरें करूं. केतन तुका आमच्या गुलाबाचो मान फावो जाता. मान सोबाणा तर्फेन बाय रायना सिक्वेरा सुमेळ कार्यदर्शी दयाकर फुडें येवचें गुलाबाचो मान अर्पुंचो. आवय पुताक गुलाब अर्पिताना तुमच्या ताळयांचो आवाज पयले फावटी मागोवन आसा. सगळ्या कार्यांत आज पयले फावटीन ताळयो विचारल्यो हांवें. तशेंच रायना बाय उपकार मागता बाब टायटस नोरोना ताकोडे हांकांय गौरव असो गुलाब पाठोवच्याक. आनी ह्या पदाचो ताळो नेटयल्लो तकानांतल्या झुजाऱ्यान बाब एरिक ओझेराक बसल्या थंयच गुलाब अर्पुंच्याक उलो दिता. एरिक बाब 3 गुलाब जाले. एक जॉयस बायक एक शेजारा तें एक धाकटें भुरगें आसा न्ही तांकां दिया. मागीर उडोलेक तुमी कॅजिटनाक दिवन जाला. देव बरें करूं. ह्या शिंकळेचें 10वें पद राणी क्रास्ताक केला राय हाच्या लेखनेंत हांव दिलां. हें पद गायन करता तो एक नाचपी आशिल्लो. पळयता पळयता गावपी जालो आनी त्या मदें फिल्मांनी नटन करून नटय जालो. देश विदेशांत ताणें गायनां केल्यात. जायत्या कोंकणी संगीत कवळ्यांनी ताणें ताळो मेळयला. सोद 4 पयलो रनर अप आनी सोद 5 वरयणार. कोंकणी संवसारांत एक हिरो मटेरियल. वृत्तेन बँगलोरांत सॉफ्टवेअर इंजिनियर आश्विन डिकॉस्टा. आमी दादले उबीर आसल्या कडेन गुड्डयता आनी उदक आसल्या कडेन धुता. आनी कितलेशे फावटी घरचें रांदप कोंडल्यान तसो सोडनो अजिनोमोटोच्या रुची फाटल्यान धांवता. देवाचे उपादेश सगळे मोडून 4 नदी मदें सुगंध पालवा भितर दुर्गंध जिणेजी येता. ही सगत आमच्या कवीची. तो कलवंताच्या पालवा भितर देवदास जावन चुस्कार सोडल्या रे अकरेक म्हणटा तुमच जाय म्हाका. पद झडलां नक्तीर. वतान पसारल्या फुलांची सोभाय पूण कांट्यांनी भरल्या ही दाली. हर कण आतुरीत सेवंक तुजी तोराय पूण आत्म्याची भूक उरली काली. सान्नीशी पेटयत चेडयेच्या आगट्यांत पूण जोगी न्ही गो हांव एक माली. पूण जोगी न्ही गो हांव एक माली. नक्तीर जडला मुजा आम्रा काळो दाटाला. मांडला अंधकार मांडला पुनवानी संद्रा संबंधला.
आबोल्याची तुरमोण मोगाची गोडसाण जिणी तळमुजे हुमटून काढला जडला नक्तीर जडला मुजा हमरा काळो तटाला मोगाचो परमळ फुडार करमळ जागलो गो तुझ्या उस्वासांत आमाली वेंती उबाळी बोली बगली गो तुझ्या सरसांत खाऊन जिवंदा दोशी पूण कुडही निराशी तांबई ह्यो बुकेच्यो वोडी फसला फुडार फसला तुझ्या सावळींत आवडीन तकला जडला नक्तीर जडला मुजा अमरा काळो तटाला कल्वंता वेंगेंत देवदास जावून मोगऱ्या फुलांनी जीण सजली किणकिण आतुरीत कुडीची हुणसाण पूण अतम्याची बूक पुणगेल पडली कल्वंता उश्ट्याक सान्नेशी पिसवार हांव बिकारी न्हय बोडटा माली जडला नक्तीर जडला मुजा हमरा काळो तटाला मांडला अंधकार मांडला पुनवानी संद्रा संबंध बिगडला आबोल्याची तुरमोण मोगाची गोडसाण जिणी तळमुजे हुमटून काढला जडला मुजा हमरा la 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 देव बरें करूं अश्विन तुवें आमचो मोगा पाकळ्या आनी फुल्लोलो गुलोब स्विकार करूंक आसा बाय आयरेन रेबेल्लो माणसोबाणाची उपाध्यक्षीण गुलोबाचो मान अर्पूंच्याक उलो दिता तशेंच रॉनी क्रास्ता केलराय तुमी तुमचो दुसरो गुलोब स्विकार करचो ह्या पदाक ताळो नेटयलेलो मानेस्त आसा संगीताक म्हणून आसल्लीं सडावत वाजंत्रां खेळचो चतुर संगीतगार तो घुमटांय खेळटा 400 वयर कोंकणी इंग्लीश मलयाळी तुळू आनी कन्नडा आल्बमांक ताणें संगीत दिलां गिन्नीस दाखलो रचलेल्या कोंकणी निरंतरीचो तो मुखेल संगीत निर्देशक जावन आसलो हाची संगीत कारभारां सांगून मुग्दोवची न्हय संदेशा पुरस्कार माणसोबाणचो उत्तीम संगीतगार पुरस्कार आनी कारवाल घराणे कलाकार पुरस्कार सयत आखा फावो जाल्यात नाटकिस्त आनी साहिती संगीत गुरू जॉयल पिरेर जर हांगासर आसात तर दायकर फुडें येवचें आनी गौरवाचो गुलोब तुमी स्विकार करचो
मुखलें पद बरोवन ताळो नेटयला. कोंकणीच्या वयल्या पंक्तीच्या कवी पैकी एकलो. आपल्या फाल्गुणीचो वाळो कविता पुस्तकाक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी पुरस्कार तो जोडटा. जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कारांत उत्तीम पद, उत्तीम आल्बम असल्यो प्रशस्त्यो ताणें जोडल्यात. रोशन आंजेलोर आनी ह्या कवीन सांगाता मेळून जायतीं पदां कोंकणी परजेक दिल्यान जायत्यो संगीत कवळ्यो लोकार्पण केल्यात. आनी तो आसा लॉयड ऑस्टीन रेगो एलियर टाकोडे. हे पद गायन करच्याक दोग कोंकणीचे गावपी मंडार येतात. एकलो आसा आपल्या सॅनन प्रोडक्शना मारिफात ओलारे आनी लाविदा म्हणल्यो 2 कोंकणी आल्बम ताणें लोकार्पण केल्ले आसात. आनी ओलारे आल्बमाक जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार श्रेश्ठ आल्बम लाभिल्लो आसा. पतीन शिल्पा कुटीना संगी मेळोवन ओलारे नांवां काल जायत्यो संगीत सांजो तो सादर करन आयला. बहुमुखी तालेंतवंत टेनर गावपी बाब स्टीफन कुटिन्ना. आनी एकलो गावपी आसा कोंकणीचो फांकीवंत कलाकार, फांकीवंत गावपी येदोळ सुताची वळख हांवें सांगल्या DJ रॉबिन सिक्वेरा. म्हाका शनो कोंकणी माटवांनी कोंकणी उडत्या पदांनी नासतेल्यांचे सत्यानाश केल्ले आसात. कोंकणी पदांक, कोंकणी संगीताक कोंकणी लोक पलकां नासतेले. उपरांत तो सुप्रकार बायला जालो. आमच्या एरीक बाबान बायला म्हणलें नांव संवसाराच्या शिखरार फामाद करून सोडलें. त्याच ताळाचें नाचोंक वचचें पद आसा नास नरा. नाचोंक जागो खाली आसा तर नासा अडेशावी म्हयन्याळी माची संपन्न करा. बिये नाका रे हो हो होरेता भोर तुझी तुकास पळता बोटाक मुदी घाल्याय वा वा गळ्यार चेलो घालाय वारे वारे वा बोटाक मुदी घाल्याय गळ्यार चेलो घालाय आनी नाका दोरी घालूंक बाकी रे होरेता 1 2 3 4 Hey yo hey 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 yo hey yo hey 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 yo hey yo hey 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 yo tarariraram नाच नरा नाच कांसाक मेळ्ळा कांस आज तुवे आलतारीचे दिल्याय लग्न पास नाच नरा नाच झाले सत्य नाच आईच्या पुढे रडून बस गळ्यात पडला पास नाच नरा नाच कांसाक मेळ्ळा कांस आज तुवे आलतारीचे दिल्या लग्न पास नाच नरा नाच झाले सत्य नाच आईच्या पुढे रडून बस गळ्यात पडला पास Hey yo hey 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 yo hey yo hey 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 yo hey yo hey 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 yo tarariraram होकले मुखार सड उलय नाका तेंकड्या बरी हानी होडा नाका वांगडे नदरेन सळ्यांक पळय नाका बोकडे बरी दूध पिये नाका अरे बाबा ती बोकडी नाही बोकडी दूध पियना तो बोकुल जायचे बोकुल बोकुल जाल्यार दूध पियता वय मुरे वय मु तर आम्ही सांगता म्हणे आंगे जाय राव सचिन 3 4
हुकले मुखार चड उलय नाका तेंकल्या बरी आनी उडा नाका वांगडेन तेंचल्यांक पळय नाका तेंकला बरी दूद पिये नाका तिने सांगलेले पाळ रांदलेले गिळ हुस्कू तंबूर तूं काडी नाका तिने सांगलेले पाळ रांदलेले गिळ हुस्कू तंबूर तूं काडी नाका लास नारा नास सुख तुझे लास फाल्यां तावून कुजन भितर आयदनाची रास नाच नारा नाच लंब घे श्वास आनी सदां फांत्यार उठून वस्तू रांदिकास नाच नारा नाच सुख तुझे लास फाल्यां तावून कुजन भितर आयदनाची रास नाच नारा नाच लंब घे श्वास आनी सदां फांत्यार उठून वस्तू रांदिकास हे हो हे 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 यो हे यो हे 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 यो हे यो हे 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 यो तारारिरारारा Hoklek सदां खुश दवरूंक जाय घरा वेळार पाटे पावोंक जाय तक्रार आयल्यार सॉरी म्हणूंक जाय कुळाच्या चांचलां मारूंक जाय होकलेक सदां खुश दवरूंक जाय घरा वेळार पाटे पावोंक जाय तक्रार आयल्यार सॉरी म्हणूंक जाय कुळाच्या चांचलां मारूंक जाय कडय उतवार सडय करसूंक जाय तितलें सोडूंक जाय तिका उतरान कडय उतवार सडय करसूंक जाय तितलें सोडूंक जाय नाच नारा नाच गाल फुलोवन आस सात मुखार बसून काय जावचें नात त्रास नाच नारा नाच जिणी बर आस मोगान जिये सुखान जिये पाटयता उल्हास नाच नारा नाच गाल फुलोवन आस सात मुखार बसून काय जावचें नात त्रास नाच नारा नाच जिणी बर आस मोगान जिये सुखान जिये पाटयता उल्हास ये यो हे 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 यो हे यो हे 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 यो हे यो हे 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 यो तारारिरारारा वाव स्टीफन तशेंच रॉबिन गौरव असो गुलाब तुमी स्विकार करूंक आसा माणसोबण अध्यक्ष बाबलो पिंटो आनी आमच्या गावप्यांक गुलाबाचो मान दिवचो पद असो घडणार आसा बाबलॉयड रेगोता कोडे तुवें घडीभर फुडें येवचें आनी गुलाबाचो मान स्विकार करचो अडेशावी मैनाळी माची भोव सोबीत रितीन आपल्या सुडाळ आनी सोबीत विंसनार उतरांनी सादर करून हांगासर आमकां संतोश आयिल्ल्या नेल्लू पेरमान्नूर हाका एरिक बाबोसेर आतां फुलांचो तुरो दिवन मान करता ताळयांच्या आवाजान आमी आमचो संतोश उसारया